आमचे हिंगासोर सांताक्रुजान पुलीस स्टेशन हा ते सब डिविजन हा. सो आमकां ते फूल फ्लॅश्ड आउटपोस्ट जावं. म्हणजे लोकांचो डिमांड आहा फूल फ्लॅश्ड पुलीस स्टेशन जाय म्हणून. सो आमी CMाक लेटर केल्लें आहा, आमकां मेमोरेंडम दिला आनी एक फावटी आतां असेंब्ली आहा पळय तेन्ना आमी समजता आमचो MLA ते असेंब्लीन घेतलो म्हणून. MLAकूय दिला. MLAकूय धाडले. केन्ना मेमोरेंडम दिला? 2 दीस जाले. म्हाका सांग, तुमकां पुलीस स्टेशन कित्याक लागून गरज आहा? पुलीस स्टेशन हिंगा कितें लोकांचं जे आहा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन जे आहा दे आर केटरिंग अराउंड 1,15,000 पीपल. अराउंड 11 विलेजीस त्यांच्या अंडर आसा. ओके, आनी तेंकडे आनी आमकां जे सांताक्रूज, चिंबला आनी मेर्शे जे आहा इट इज अ मेन एरिया वेर लॉट ऑफ क्रायम्स ऑकर. इट इज नॉट माय, इट इज द रिपोर्ट ऑफ द DGP. ओके, सो आमी हो जो इशू आहा तो घेतलेलो आमी मेयान घेतलेलो. आय वॉज नॉट इलेक्टेड, हांव इलेक्ट जावन आसलो तेन्ना हो इशू घेतलेलो आमी. हो इशू घेवन आमी ते फॉलो अप केले DGP कडेन सारके आनी ताका सांगलें. हांव DGPकूय देव बरें करूं म्हणटा की इमिजिएटली ताणें 2-3 म्हयन्यांनी हो न्यू प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन मांडला. आतां हांवें लास्ट टायम आतां म्हाजे हेजेर एप्लिकेशनाचेर RTI घालून हांवें सगळे डॉक्युमेंट काडल्या. हेजेर फूल डिटेल रिपोर्ट आहा. तो आमकां पुलीस स्टेशन कित्याक जाय, कितलो क्रायम जाले लास्ट 3 वर्सांनी, कितें जालां सगळें आहा हेजेर. सो आतां कितें आमी जे म्हाज्या पावरान आमचे कॅपेसिटीन कितें आसलें तें आमी केलें. आतां दीस इज इन द गव्हर्मेंट हँड. आनी आमचो MLA BJP आहा सद्याक. तो आमकां होप आहा की हें BJP आहा म्हणून पुलीस स्टेशन हाडूंक जाय हिंगा तेणें. आनी आमकां गरजेचें हिंगा. आतां असेंब्ली आहा 16 तारीख. असेंब्लीन हो टॉपीक काडचो ताणें आमचो. आनी ह्या जो कॉन्स्टिट्युन्सी गरज आहा पुलीस स्टेशन दॅट शूड बी फुलफिल्ड. तुमकां MLAन कितें सांगलां आतां? MLA आमी मेळोंक ना. MLA मेळोंक ना, पर्सनली मेळोंक ना. आमी मेवतले, गरज आहा जाल्यार मेवतले ताका रिमायंड करपाक तरी. आनी ताका सांगतलो हो इशू घ्या म्हणून तुमी, वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑर रिजेक्ट द प्रपोजल. हेज्या पयलीं एक प्रपोजल घातलेलो तो रिजेक्ट केलेलो. फायनान्शियल बर्डन कितलो आहा आतां तुमकां खबर आहा हेजेर? Financial burden which is coming total is 4,50 lakhs for this. It is not much. It is in the report. सगळे धरून फुल फ्लॅग पुलीस स्टेशनाक जे धरून आहा the amount which is 4,36,51,120 rupees. Okay, so to come up with the full fledged police station here. आणि आमकां गरज आसा हिंगा न्हू, because more crimes, the sensitive area is Chimbel, Merchant and Santa Cruz. So we should have, instead we demand for a police station here. Because Santa Cruz have lost many things, we have to have these things. We will stand by this. रेजोल्यूशन मारला हेजेर आतां तुमच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन. रेजोल्यूशन कितें म्हणून? हे तुमकां पुलीस आउटपोस्ट हे पुलीस स्टेशन जाता तितले बेगीन दिवचें म्हणून हें रेजोल्यूशन मारून धाडला काय म्हणटा? ना, हे आमी मेमोरेंडम घालता. हो तो इशू आहा. I had personally taken up this in month of May when I was not elected. So I was following it up. So there was no resolution and all. So this is आता म्हणटा आता घेऊन आमी. If required then we will take a resolution also. No harm in that.